at the time of election process, Shri Arun Sadanand Naik has been duly elected as the Deputy Sarpanch of Village Panchayat Chikolna Bogmola. मेन पॉइंट म्हणजे टॉयलेट बोगमालो टॉयलेट सारकोच प्रॉब्लम जाला आमकां एनओसी मेळना सीआरच्या कितें प्रॉब्लम आसा. फर्स्ट मागीर टार्गेट आसलो टॉयलेट, सेकंड मागीर फुटबॉल ग्रावंड हांव कसोय तो करून घेतलो फुटबॉल ग्रावंड आनी थर्ड म्हळ्यार आमगे पंचायत घर. हे तीन म्हाजे मेन प्रोजेक्ट आहा. हे हांव कशेंय करून मोरून ट्राय करून आमगे एमएलएक त्रास करून हांव करून घेतली आनी सगळे आमगे मेंबर सुद्दां सदांच आमी ताका त्रास करून हार्डवर्क करून ताका त्रास करून आमी तें करून घेवपा आमगे एक टार्गेट आहा. म्हणल्यार आमचो गार्बेजचो गार्बेजी आतां आमकां सरांनी आमच्या एमएलएन सांगलें आमकां 9 लाख दिता म्हणून. तसो आमचो गार्बेजी लागून सॉलीड त्रास जाता लोकांक. लोक काल ग्राम सभा येवन आमकां खूब त्रास केला गार्बेजी लागून. तो बीग इश्यू आमचो ते आमी एमएलए ट्राय करून आमची मेन म्हणल्यार तो गार्बेज प्लांट खंय ना खंय ट्राय करून आमी तो घालपाक प्रयत्न. ते म्हाजे मेंबरान सुद्दां आमी सांगलां एक जावया सगळे हार्डवर्क करुया आनी ते करून